नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडता आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज कयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली नागपंचम घराघरांनी नागाची मुर्ती हाडून केली नागाची पूजा। केंद्रात काँग्रेसीच्या कार्यालयात वंदे मातरम गीताचा अपमान चालल्याचा आरोप करीत कुशावती बीजेपी युवा मोर्चान केले शांतिकायेचे आंदोलन। राष्ट्र आणि राष्ट्रीय प्रतिकांविशींचे माना परस राजकीय मतभेद श्रेष्ठ असून फावना उक्तायले मत। पिगरी फार्मातल्या कोयराक लागून कस्टी वाठारांतलो नालो दूषित पिगरी फार्म करप बंद थांबेची मागणी। प्रदूषणाक लागून थांबेनी संबंधित नाल्यात जावपी पारंपरिक गणपती विसर्जनाचेर बहिष्कार घालपाचो घेतलो निर्णय। गोंयकारांनी लाखेच्यो कुल्ल्यो टाळच्यो धरपाक दल्ल्यार परतून सोडच्यो उदकांत मुख्यमंत्री सावंतांचें आवाहन। कोकण रेल्वेन 2025-26 आर्थिक वर्सा बरीच कामगिरी करून 199.63 कोटी रुपयांचे मेळयलो निव्वळ फायदो। येणावळ वाडपा वांगडाच कोकण रेल्वेन प्रवाशांची सुविधा सुरक्षीतताय आनी उदरगतीचेरूय दिलो भर। आणि स्वातंत्र्य दिसा केंद्रात काँग्रेसीच्या कार्यावळीत वंदे मातरम सुरू असताना काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या कथित वागणुकेचेर मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्या नाराजी। वंदे मातरम गीताक योग्य मान मेळपाकूच जाय मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे। आता खबरो विस्तारान। श्रावण महिन्यातली पहिली परब म्हळ्यार नागपंचम। सोमारा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या घराघरांनी पारंपरीक पद्दतीन नागपंचम व्हडा भक्तिभावान मनयली। घराघरांनी नागोबा म्हळ्यार नागराजाची मूर्ती हाडले उपरांत पूजन जाले। सगळे कडेन उमेदीचे लार फाकिल्ले। पळयात नागपंचमीची खिणचित्रां। पिगरी फार्मांतल्यान येवपी कोयराक लागून कस्टी वाठारांतलो नालो दूषित जायत आसा असो आरोप थळाव्यांनी केला। या प्रदूषणाक लागून थळाव्यांनी संबंधित नाल्यात जावपी पारंपरीक गणपती विसर्जनाचेर बहिष्कार घालपाचो निर्णय एकमतान घेतला। तशेंच संबंधित पिगरी फार्म बेगोबेग बंद करचे आनी नाल्यात कोयर आनी घाणयारे उदक सोडपाच्या प्रकरणात संबंधित प्रशासनान कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात। आम्ही सगळी कृष्टी गावच्या लोकांनी सध्या एक फायनल निर्णय असं घेतला की जो मेरेन ही पिगरी जी आसा पिगरी जी आसा ही त्या जाग्यार बंद जायना। ही जागा म्हळ्यार उदक जे आसा हे आमचे व्हाळा सोडटा आनी त्या व्हाळा आमी गणपती पायता। म्हणटकीर आतां गणेश चतुर्थी जी आसा हे गणेश चतुर्थीक आमी ते डुकराचें उदक जे व्हांवता हे व्हाळाचें उदक जे आसा हे उदक आमी आमगे गणपती कसो पावपाना आनी हो आमी ठाम निर्णय घेतलेले आसा। सध्या आमी हे 2 दिसा आमी आमचो आमदार सावड्डेचो आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर हांकां आमी मेळटले आनी तेका आमी रिक्वेस्ट करतले की तेंका बेगीन तोडगो कितें तरी काडचो म्हणून आनी आमकां सरकारा दरबारी तेणें न्याय दिवचो हे सगळे घेवन। पूण कृष्टी गांवचो जो आसा हो प्रोटेस्ट जर सरकार आयकना जाल्यार प्रोटेस्ट असोच उरतलो। कित्याक आमी मेन म्हळ्यार गणपती जो आसा गणपती हे गोवाड्याक विसर्जन करपाना एकूच आमी थारायला। आज म्हळ्यार एक्सपेक्शन 17 दीस जाले पोल्युशन पळयतात अजून रिपोर्ट सबमीट जाल्ला म्हणून आज आमी डिसिजन हांगसर घेतला की हेजेर काय आज पर्यंत हेजेर काय डिसिजन जाल्ला मुखार डिसिजन जाल्ला जाल्यार आमी जे आमगे गणपती विसर्जन आसा पळय ते तेणी पळयलें आहा। जे इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले पळय ते उदक ते वेस्ट ते खंयचे विसर्जन आमगे नाला वयता पळय तेणी बरोबरशें पळयलें आसा आनी तितूंत ते विसर्जन करपाक परिस्थिती कांयच ना। जे आमी आयज डिसिजन घेतला की आमी चवथी आमगे गणपती विसर्जन आमी तितूंत करपाना तशें दवरतले करनासतना मागीर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन तेजेर कितें एक्शन घेवची जाल्यार आमी गव्हर्मेंट ऑफिसार हाडून गणपती दवरतले तेणी मागीर ते विसर्जन करपाक कशें तेणी पळोवपाचें। तशें आयज आमी हे सगळे लोकांनी डिसिजन घेतला की आमी फाल्यां परत आमदार कसो मेळटा पळय आमगेलो अवेलेबल आसा तशें आमदारा कडेन वयतले आनी हो परत तशें आमी इशू मांडटले। तेणें आमकां सांगलें लिगली आमी हेजेर तोडगो काडटले। आमकां तो तोडगो चवथी पयलीं जाय अशा भशेन।
केंद्रात काँग्रेसीच्या कार्यालयात वंदे मातरम गीताचा अपमान झाल्याचा आरोप करीत कुशावती जिल्ह्यातल्या भारतीय जनता युवा मोर्चान कुडचड्या काकोडा नगरपालिके सामकार शांतिकायेचे आंदोलन केले. राष्ट्र राष्ट्रीय प्रतिकाविशीच्या मानापरस राजकीय मतभेद श्रेष्ठ आसूंक फावना अशें मत युवा मोर्चाच्या वांगड्यांनी उक्तायला. पळया. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. आमचो हो प्रोटेस्ट आसा तो काल सोनिया गांधीन जे आमचे वंदे मातरमाक इन्सल्ट केलो खरगेन. तुमी तो रील पळयलाच आसतलो, व्हायरल जाला, सगळे कडेन पावलो आसा. एक आमचो वंदे मातरम आनी एक फ्रिडम फायटराक हो इन्सल्ट जे आमचे काँग्रेस पार्टी आसा पळय तेंच्यांनी इन्सल्ट केल्लो आसा. आनी हो जो वंदे मातरम आसा पळय ते 19th सेंच्युरीक नॅशनल एंथम करपाचे गांधीजीन सांगलेले. बट त्या टायमार कितें जालें, जिन्ना आसा पाकिस्तानात, तेणें कितें सांगलें हो आमकां एक्सेप्टेबल ना. सो तेंच्यांनी कितें म्हणलें फक्त 2 पॅरा आसा ते यूज करतले. आतां इतली वर्सां जाली ते आमची न्ही हिस्ट्री आसा पळय ती आमकां याद उरली ना. आमी फक्त 2च पॅरा म्हणटाले. पूण आतां 150 इयर्स जाले तेन्ना आमचे पंतप्रधान मोदीजीन कितें म्हणलें की ते सेलिब्रेट करया. आतांच आमची भुरग्याक यूथ पिढी आसा पळय तांकां ती मुखाल्ली आमची स्टान्स आसा पळय लास्ट 4 स्टान्स ते आमकां खबर आसा. लास्ट मुखाल्ले फर्स्ट स्टान्स खबर आसताले पूण सगळे स्टान्स खबर आसनासलेले. सो हांव आमचे पंतप्रधान मोदीजीक म्हणटा कॉंग्रेच्युलेट करता जे आमच्या भुरग्यांक एक इनिशिएटीव घेवन समजोवपा सारकें. भायनूच म्हणल्यार तेजी तत्व सगळें सांगलां वंदे मातरमाची सगळे आमकां घडोवन सांगलां. म्हळ्यार आमकां कशें भारत माताची कशें रिस्पेक्ट करपाचें तें आसा. पूण काँग्रेस पार्टी इतले सकयल म्हणल्यार अशें इतले लो स्टँडर्ड गेला की एक आमची परंपरा वंदे मातरम जे आसा ते एक रिस्पेक्ट करना, फ्रिडम फायटराक रिस्पेक्ट करपाक सोदना. सो हांव तो निशेध करता. आज आमकां प्रत्येक भारतीयांक एक गर्वाची गोष्ट, कारण फर्स्ट टायम इन द इंडियन हिस्ट्री वंदे मातरम हे आमी एक आमचे जे नॅशनल इम्पॉर्टन्स आसा, जशे आमचे नॅशनल एंथम आसा तशेंच नॅशनल इम्पॉर्टन्स आमी हाका दिल्ले आसा. ह्या वंदे मातरमाच्या स्लोगना थ्रू आनी ह्या जे पोयम तांणी बरयली ताजे थ्रू आमकां व्हडले व्हडले क्रांतिकार, आमकां स्वातंत्र्य सैनिकाक हाजो एक खूब हे घेवन मुखार सरिल्ले आसात. पूण आज जे आमी काल पळयलें की काँग्रेसीचे लिडर हाका वंदे मातरम जेन्ना म्हणपा जाला तेन्ना ताका निशेध करता किंवा तेन्ना तांकां ऑब्स्ट्रक्ट करतात ही खूब चुकीची गजाल आसा. वंदे मातरम म्हळ्यार आमी ह्या भारत देशाक आमच्या भारत मातेक वंदन करतात. आमी ह्या भारत मातेचे जे आमचे भारत देश आसा ताका जी तांची संस्कृती आसा ताका वंदन करतात. आनी जेन्ना ह्या भारत देशाच्या भारत मातेक जेन्ना जेन्ना हे अशे काँग्रेसीचे लिडर अपमानीत करताले तेन्ना खंयचोच युवा ओगी रावचो ना. आनी आज आमी हे जे आमी युवा आसात हे मोर्चा तर्फे आमी रिप्रेझेंट करपाक आयल्यात की जेन्ना अशें केन्नाय आमच्या भारत देशाक किंवा भारत मातेक जेन्ना असो अपमान जातलो आमी ओगी रावपानात. आख्खे भारतभर इंडिपेंडन्स डेयाचे सेलिब्रेशन जालें. आख्खे जे भारतीयांनी काल खूब एन्थुसियास्टीक सेलिब्रेशन अशें केलें. पूण खंय ना खंय काँग्रेसीन हातून आपले जे मनसुबे आशिल्ले ते मुखार हाडले. काल खंय ना खंय काँग्रेसीन तांची जी लिडर आसा खरगे तशेंच सोनिया गांधी हेंच्यांनी आमचे वंदे मातरम गीत जे आसा ताच्यात इन्सल्ट केल्ले आसा. आनी आयज आमी सगळे युवा कार्यकर्ते हांगसर तांच्या ह्या कर्तृत्वाचे निशेध करपा खातीर जमल्या. काँग्रेसीची दुर्बुद्धी म्हणजे विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणटात. दर वेळार खंय तरी खंयच्याय तरी स्टेटीचे इलेक्शन तोंडार पावले आसतना ही राजमाता आनी तो राजकुंवर जो यंगस्ट आसा हांकां खंय तरी शेण करपाची तेंची एक वृत्तीच जाल्ली आसा. म्हणजे खंय तरी आपल्या बुद्दीन म्हणटा तशें आपल्या पांयार खंय तरी फातर मारून घेवपाची तेंची एक वृत्ती जाल्ली आसा. काँग्रेसीक हारोवपाक आनी कोण नाका. भारत मातेक खंय तरी इन्सल्ट करप, देशाचो खंय तरी अपमान करप. वंदे मातरमाक जेन्ना इन्सल्ट करता तेन्ना खंय तरी आपल्या आवयक इन्सल्ट करता काय कितें. खंय तरी भारत मातेक ह्या भूमातेक जेन्ना आमी माता म्हणटात ती माती आमी कपलाक लावन घेतात पळय न्ही, हेका इन्सल्ट करता काय कितें. आनी हे फाल्यां सत्तेर आयले. आयज ही माकड खेळ खूब चालू आसा. गोंयकारांनी लाखेच्या मादी कुल्ल्यांक धरपाक टाळचें. चुकून अशा मादी कुल्ल्यांक धरल्यार परतून उदकांत सोडचें जेणे करून तांकां प्रजनन करपाक मेळटलें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. दर्यांतली जैव विविधताय आनी फुडारा खातीर कुल्ल्यो तिगोवन दवरपाक मजत जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां. साठी ही आयडिया आम्ही आज सजेस्ट केलेली आहे. याच्यामध्ये जी फिमेल क्रॅब आहे, जी बेरिड फिमेल आपण म्हणतो, तिला एग्स जे अटॅच असतात, तर ती कन्झर्व करण्यासाठी जे फिशरमन आहेत त्यांच्यासाठी ही स्कीम आहे ऍक्च्युली. आणि जर तुम्ही ती पकडली आणि जर ती सोडली तर गोवा गव्हर्नमेंट सेम सर हॅज ऍग्री टू गिव्ह सम इन्सेंटिव्ह. त्याने बेरिड फिमेलचं कन्झर्वेशन होईल आणि जी स्टॉक एनहान्समेंट आणि जी बेसिक सीड रिक्रुटमेंट टू द नॅचरल मँग्रोव्ह एरिया ती प्रमोट होईल. आणि गोवा स्टेट विल बिकम द सेल्फ रिलायंट इन द क्रॅब कल्चर एरिया. नमस्कार.
आम्ही स्वयंपूर्ण गोंय हे प्रमोट करता असताना आयच्या आयसीआरांतल्या सायंटिस्टाकडे डिस्कशन्स केल्या उपरांत काही गजाली त्यांनी माझ्या लक्षात हाडून दिल्यो. गोंयकाराक कुल्ली खावपाक खूब आवडटा आनी तितूंतल्या तितून द बर्ड क्रॅब ही खूब मोठ्या टेस्टीन खाता आणि तातूंतल्या तितून आयच्या पावसाळ्याच्या ह्या सिजनात आमी म्हणटा तशें फाटल्यान रेड कलर आशिल्ली क्रॅब कुल्ली ही बेरीड क्रॅब अशें तिका म्हणटा, म्हणजे ती फिमेल क्रॅब आसा. ती जवळपास एक कुल्ली 10 लाखाच्या पेक्षा चड तांतयां दिता आणि तातूंतल्यान कमीत कमी 2% तरी वाचता आणि आनीक कुल्ल्यो जाता. हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता, इनिशियल स्टेजीचेर वयर दिसता त्या प्रमाणे रेड कलर फाटल्यान पोटार आशिल्ली कुल्ली ही कोणीच खावची न्ही. ती जर मेळ्ळी जाल्यार परत आसा तशी त्याच उदकांत सोडून दिवची आणि जेणे करून खूब मोठ्या प्रमाणात कुल्ल्यो ह्यो आनीक त्या भागात आनीक मोठ्या प्रमाणात जातल्यो. हांव गोंयकारांक आव्हान करता की स्वयंपूर्ण जर जातले आसत जाल्यार ह्या पद्धतीची कुल्ली सोडप गरजेची आसा. पॉलिसी डिसायड आमी एकंदर आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट करतले, बट ताज्याय पयलीं सुद्दां ह्या कन्सेप्टाक हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता, कारण आमी गोंयकार तशे नुस्तें खावपी हौशी म्हणून हांव सांगता की ह्या पद्धतीची कुल्ली खाव नाकात, परत एकदा उदकांत सोडात. आनीक कुल्ल्यो खूब मोठ्या प्रमाणात जावच्यो हीच संकल्पना आसा, आमकांच त्यो मेळटल्यो हे सांगता आसतना हांव सगळ्या जाणांक परत एकदा गोंय स्वयंपूर्ण करुया हें सांगता. कोकण रेल्वेन 2025-26 वित्तीय वर्सा बरीच आर्थिक कामगिरी करून 199.63 कोटी रुपया निव्वळ फायदो मेळयला. तशेंच येरादारी येणावळीत 6% वाढ जाल्या आणि रेल्वे प्रशासनान प्रवाशांची सुविधा, सुरक्षितताय आणि मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतींचेर खासा भर दिला. रेल्वे प्रशासनाक 2025-26 वित्तीय वर्सा 199.63 कोटी रुपयांचो निव्वळ फायदो जालो. या काळात येरादारीची येणावळ 943.74 कोटी रुपया जाल्या, जी फाटल्या वर्सा परस 6% वाढ जाल्या. तिकेट नाशिल्ल्या प्रवासांचेर केल्ले तपासणी मोहिमेक लागून 16.60 कोटी रुपयांची येणावळ मेळ्ळी, जाल्यार स्क्रॅप विक्रींतल्यान 34.12 कोटी रुपया आणि हेर वस्तू वयल्यान 39.5 कोटी रुपया मेळ्ळे. स्वातंत्र्य दिसा निमतान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा हांणी कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची तोखणाय केली. थळाव्या आणि ल्हान उद्देगाक चालना दितना 55.5% खरेदी थळाव्या उद्देगाकडल्यान जाल्ली, जी केंद्राच्या 25% मोख परस चड आसा. CSR उपक्रमांतल्यान रत्नागिरी आणि कारवारांतल्या 25 शाळांक 55 संगणक आणि 22 प्रिंटर, जाल्यार 15 महाविद्यालयांक 18 डिजिटल स्मार्ट स्क्रीन दिले. मडगाव जंक्शनाचेर आशिल्लो पोरनो पदयात्री पूल काडपाच्या आव्हानात्मक काम पुराय करपी पंगडाक 3 लाख रुपया सामुहीक इनाम जाहीर केले. रेल्वे कार्यावळी वेळार प्रवाशांचो जीव वाटावपी 12 अलर्ट कर्मचाऱ्यांकूय भोवमान केलो. चालू आर्थीक वर्सा 20.53 कोटी रुपया आणि फुडल्या 3 वर्सांत सुमार 105 कोटी रुपया प्रवाशांच्या सुविधा खातीर खर्च करपाची येवजण आसा. जानेवारी ते जुलय 2026 या काळात 10,313 प्रवासी गाडयो, 245 गिमाळ्यो खाशेल्यो गाडयो आणि 3,785 मालगाडयो चलयल्यो. सुरक्षा कारणाक लागून 10 स्टेशनां आणि 1 हॉल्टाचेर 196 CCTV कॅमेरे बसयल्यात. अपघात वा आणीबाणीच्या वेळार बेगीन हवाई सर्वेक्षण करपा खातीर अपघात रिलीफ मेडिकल व्हॅनाक ड्रोन कॅमेरे दिल्यात. मजगती RPFचोय महत्वाचो वांटो आसा. ऑपरेशन अमनत खाला 206 प्रवाशांतले 90.55 लाख रुपया मोलाचो शेणिल्ले सामान परत केले. ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते खाला 56 अल्पवयीन भुरग्यांक सोडयले. ऑपरेशन सतर्क खाला 3,813 बेकायदेशीर सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्यात आणि 24 स्मगलरांक अटक केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. स्वातंत्र्य दिसा केंद्रात काँग्रेसीच्या कार्यावळीत वंदे मातरम सुरू असताना काँग्रेसीचे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांच्या कथित वागणुकीचेर मुख्यमंत्री सावंतान नाराजी उक्तायल्या. स्वातंत्र्य लढ्यात लाखांनी भारतीयांक प्रेरणा दिवपी वंदे मातरम देशभक्ती गीताक योग्य मान मेळपाकूच जाय अशें मुख्यमंत्री सांगतात. मजगती स्वातंत्र्य चळवळीत भाजपाची भूमिका शून्य आशिल्ली अशें काँग्रेसीचो सुनील कौठणकर सांगतात. वंदे मातरम वादावेल्यान कौठणकरान भाजपाचेर खर टिका केल्या. काँग्रेस पार्टी ज्यांच्यानी इतकी वर्सां या देशाचेर सत्ता केली आणि आपले काँग्रेसचे राज्य चलयले, तांच्यांनी ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा तसो वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगिता खातीर राष्ट्रगान जे आसा हे ज्या पद्दतीन
लोकांसमोर हाडपाक जाय आसलें तो केन्ना हाडलो ना. पयले फावटी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांणी जो वंदे मातरम ह्या गिताक म्हणटा वंदे मातरम हो मंत्र घेवन जेका आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें त्या गिताक मान दिलो, सन्मान दिलो. आनी जेन्ना सरकारान नोटिफाय केलें की वंदे मातरम हें पूर्ण म्हणचें आनी राष्ट्रगानाच्या पयलीं म्हणचें, राष्ट्रगीत म्हणून म्हणचें, जेन्ना सरकारान ठरयलें तेन्ना म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीनी हें पूर्ण वंदे मातरम म्हणपाक कांयच फरक पडनाशिल्लो. ओके, हातूंतल्यान वयल्यान राष्ट्रप्रेम आनी जागृत जातालो. वंदे मातरम आनी राष्ट्रगीत ही दोनूय गितां ही राष्ट्राक समर्पण करपाची आसतली. समर्पण भावनेतल्यान आमी सातत्यान म्हणत आयल्यात आनी वंदे मातरमांतल्यान आनीक मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रप्रेम युवकांच्या मनात हो प्रेरीत जावचो. वंदे मातरमाच्या हाजेर ट्रोलिंग चालू आसा काँग्रेसीक. आज बीजेपी ट्रोल करपा शिवाय आनी कांयच करूंक शकना. काँग्रेसीचे प्रत्येक कार्यक्रम आसता तातूंत वंदे मातरम गीत हे म्हणूनच काँग्रेसचो कार्यक्रम सुरू जाता. आमचे काँग्रेस ऑफिसांनी जर केन्ना कितें असोच कार्यक्रम जाल्यार वंदे मातरमानूच सुरू जाता. हांवें सुद्दां काल मांद्र्या आमी फ्लॅग होस्टिंग केल्लें, आमी डिवायड केल्ले, थंय सुद्दां आमी वंदे मातरमानूच हो कार्यक्रम चालू जाल्लो आनी जो तुमी व्हिडिओ पळयला तो वंदे मातरमानूच सुरू जाल्लो. जाल्यार काँग्रेस पार्टी जर आपले कार्यक्रमूच वंदे मातरम हे गितान सुरू करता आनी जर हें वंदे मातरम गितूच जर काँग्रेस सेशनान एडॉप्ट जाल्लें जाल्यार वंदे मातरमाक काँग्रेस ऑपोज करपाची आनी डिसरिस्पेक्ट करपाचो प्रश्न खंय येता. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज स्पियरहेडेड बाय इंडियन नॅशनल काँग्रेस. बरोबर, हे फ्रीडम स्ट्रगलान बीजेपी आणि RSSचो वांटो आसलो झिरो. पेडणे ओझरेच्या शेटयेच्या घराचेर वडाचें झाड कोसळिल्ल्यान घराचें बरेंच लुकसाण जालें. रातच्या 8 वरांच्या सुमाराक ही घडणूक घडली. देवादायीन जिवीत हानी टळ्ळी. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दाराक कैद केलें. उजो पालोवपी दारान घडणूक थळार वचून सुवात नितळ केली. फाटल्या कांय दिसांच्यान पावसान ब्रेक घेतला. मात गोंयच्या कांय वाठारांनी गोग्यांनी पावस पडटा. फुडले 6 दीस म्हळ्यार 17 ते 22 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. विमल इलायची व पान मसाल्यांच्या जायराती व प्रचार मोहिमेत कथित वांटो आशिल्ल्या संबंधी महाराष्ट्राच्या अन्न आणि वखदा प्रशासनान अभिनेते अजय देवगन, शाहरुख खान आणि टायगर श्रॉफ हांकां कारणां दाखला नोटीस जारी केल्या. अन्न सुरक्षा कायदो आणि संबंधित नेमांचे कथित उल्लंघन केल्ल्याचो आरोप ह्या नोटीशी वरवीं केल्ल्याचें कळटा. देखून 15 दिसां भितर तांकां जाप दिवपाक सांगिल्ल्याचें मुखार आयलां. सत्तरीतल्या गुळेली गावात शेतकाराच्या बागायतीत तांबड्या केळीचे विक्रमी पीक जाला. शेतकार यशवंतराव देसाय यांच्या बागेत पिकिल्ल्या केळीच्या गडाचे सुमार 25 किलो वजन आसा. तांबड्या केळीची ही जात चड करून केरळ आणि महाराष्ट्रात मेळटा. पौष्टिक गुणा वांगडाच ह्या केळीक आयुर्वेदातूय खाशेलें म्हत्व आसा. सुर्ला गावातली न्हंय, शेत जमीन आणि थळाव्या कामगारांच्या प्रश्नावेल्यान सुर्ला ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा गाजली. साळगांवकार खण कंपनीकडल्यान गावातली जमीन आपल्या नावार करपाचो यत्न चल्ला असो आरोप ग्रामस्थांनी केला. या प्रक्रियेत मूळ जमनीचे धनी आणि गावच्या लोकांक काळखात दवरल्यात असो दावो करीत थळाव्यांनी खर नाराजी उक्तायल्या. या प्रकरणाची योग्य चौकशी करून ग्रामस्थांक विश्वासात घेतल्या बगर खंयचीच प्रक्रिया फुडें व्हरची न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. न्हंय, शेत जमीन आणि थळाव्या कामगारांच्या प्रस्नावेल्यान आयतारा सुर्ला पंचायतीची ग्रामसभा बरीच गाजली. साळगांवकर खण कंपनीकडल्यान गावातली जमीन आपल्या नावार करपाचो यत्न चल्ला असो आरोप थळाव्यांनी ग्रामसभेत केला.
तशेंच न्हंय केंद्र सरकारा खाला दवरपाच्या थरावाचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. हे संबंधी थाराव मांडपाची सुचोवणी केंद्र सरकारान पंचायतीक दिल्ली. पूण सुर्ला पंचायतीन ग्रामसभा घेनासतना न्हंय केंद्र सरकारा खाला दवरपाचो थाराव संमत केल्याचो आरोप ग्रामस्थांनी केला. हाचेर नाराजी उक्ताय थळाव्यांनी ह्या विशयाचेर परतून खासा ग्रामसभा घेवची अशी मागणी केली. वट्ट 135 दिसां सावन थळाव्या कामगारांचो रोजगाराचो प्रस्न प्रलंबीत आशिल्ल्याचे नदरेक हाडले. कामगाराच्या प्रस्नाचेर कंपनी आनी प्रशासनान बेगोबेग तोडगो काडचो अशी मागणी केल्या. देखून 2 दिसांत कामगारांक मुख्यमंत्र्याकडे मेळोवन हो प्रस्न सुटावो करपाचें आश्वासन सरपंच सुचिता नाईक गांवकर हांणी दिल्ल्याचें कळटा. खुबशे असे विशय आसा. आयज हो ऑगस्ट म्हयनो चालू आसा आनी आमचे हे पंचायतीक सुर्ला पंचायतीक विलेज पंचायत सुर्ला आतां 3 सेक्रेटरी चेंज जाल्ले आसा आनी हो आयज 4थो सेक्रेटरी आमकां येयल्लो आसा. पण विशय आसा ते 2022 जेन्ना जाले तेन्नाच्यान तेच विशय चालू आसा. पण तेजेर एकूय विशयाक सोल्युशन मेळना. तशें तुमी खूब विशय तुमकांय कळ्ळे आसतले की आल्कोन सारकिल्लो विशय जो कंपनी इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन करता आनी थंय आमी आमची विलेज पंचायत चौकश सुद्दां तांकां दिता आनी एम्प्लॉयमेंट समज आमी अंडर कंपनी अंडर मागल्यार ते ना म्हणून सरळ सांगता आनी आमची जी बॉडी आसा पंचायत बॉडी ते तेंचे आयकता आनी तकली हालयत परत आपल्या पंचायतीन येता. अश्यो गोश्टी जाता म्हणून आयज आमी तेचो निशेध केल्लो आसा. 15 वर्सां जेंच्यांनी जॉब केल्ले आसा तेका आमी सांगलें एम्प्लॉयमेंट तांकां कंपनी रोलार घे कित्याक 15 वर्सां जाल्ली आसा तरी कंपनी आयकना. आनी आमचे जे आयज फाटीची मिटींग जाली ती सीएमा बरोबर जाली आनी सीएम बसून सुद्दां हेजें सोल्युशन येना जाल्यार आमकां आयज खंय तरी दिसता की आमच्या गांवांत आमीच सारके ना. त्या खातीर आयज तो एक विशय येयलो. तसोच CRZचो विशय आसा. फाटली कितलीशींच वर्सां जाली आमकां CRZ आमच्या भरती सुट्टी सगळी आसा. मांडवी न्हंय आसा ती आमकां सामकी शेजारा बॉर्डर आमची आनी त्या आमी बॉर्डरीक आमची CRZ डिक्लेअर करा म्हणून गव्हर्मेंटाक लेटरां करीत आसा. पण गव्हर्मेंट बॉडी आसा ती रिप्लाय सुद्दां कांय दिना. सावकाराचो म्हणा आयज चोय विशय येयल्लो आसा. तेंच्यांनी नोटीस बोर्डाक घातलेली आसा. कोणी ऑब्जेक्शनां दिल्ली त्यो सगळी आपली प्रॉपर्टी सुल्लान म्हणटा. अरावंड ती आमी सर्वे नंबर काडल्यार ती जी आमचो पयली मायनिंग जाता तेच्या भायर तो म्हणटा आपल्या कडेन 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आपली म्हणटा. म्हणजे अश्यो समज 10 लाख स्क्वेअर मिटर समज जागा तेजी जाल्यार सुल्लान उरलें कितें. आमी फाटल्या ग्रामसभेक एक ठराव घातलेलो की आमची जी न्हंय आसा म्हादय न्हंय जी मेन आसा ती सुर्ला ते जवळ जवळ कोठंबी पर्यंत तिका सुकती भरती येता तेन्ना ती CRZान इन्क्लूड करची म्हणून. आनी तेचेर लेटरां ते आयज जर चवकशी केली जाल्यार 3 लेटरां जालीं पूण कसलेंच खंय तांकां आश्वासनूय दिवंक ना आनी कोणी येवन तेचेर रिप्लायूय दिवंक ना. आनी ती न जाल्ल्या कारणान आमकां हांगा भयंकर प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. तेन्ना आयज ताका लागून विशय हांगा बरोच तापलो. CRZ करून घेया ना जाल्यार फुडली आमी एक्शन कितें तरी घेवची पडटली म्हणून पंचायतीचेर भरपूर प्रेशर हाडला. आनी आतां आमी तो CRZाक परत तेंच्यांनी सांगलां की आमी हांगा जर जायना जाल्यार हायर ऑथॉरिटी कडेन वयतले कारण ती सेंट्रल गव्हर्मेंटाक ऑलरेडी नदी जोड प्रकरण जें आसा सगळ्यो नदी एक करपाचें तितून ऑलरेडी पंचायतीन न रिजोल्युशन घेता ग्रामसभेक जावं कित्याकूच ऑलरेडी परमिशन दिल्लें आसा. आनी CRZ करपाचें म्हटल्यार ते कशेंच आयकोंक तयार ना. हे रिजन कितें तें आमकां कळना आनी ताका लागून आमच्या गांवांक तेचो मेजर फटको बसता आनी ताका लागून हांगा एक मोठो वाद जालो. आतां पंचायतीन सांगलां की आश्वासन दिलां की आमी हायर ऑथॉरिटी कडेन वयता. ती सुर्लाची जी टोटल एरिया आसा तितूंतली जवळ जवळ 35% एरिया साळगांवकार मालकी सांगता. ही खंयच्या बेसिसाचेर सांगता आमकां खबर ना. कारण मेन कितें जालां सुर्ला एक आमी मायनिंग लीज दिल्या ती एरियेक आमी समजूं शकता की तेचे कडेन आसा. गांवां मदीं येवन साळगांवकारान कित्याक जमनी घेतल्यो. तितून ऑर्चर्ड लँड आसा तितून एग्रीकल्चर आसा तितून पॅडी फिल्ड आसा आनी ते सगळें डिस्ट्रॉय केलां. म्हणजे एकट्यान डिस्ट्रॉय केलें की एग्रीकल्चराची जर सुपारीची बाग एक डिस्ट्रॉय जाली जाल्यार दुसरी डिस्ट्रॉय जाता. आनी हें एक कितें तरी षडयंत्र हांगा चालू आसा. तितून टेनंट आसा टेनंटा कडल्यान कसलेंच सर्टिफिकेट घेवंक ना. ओनरा कडल्यान सुद्दां भरपूरशे डिस्प्यूट आसा. आमी पयर तेंच्यांनी एक पंचायतीन एक हें लायलां की कोणी तरी तेंचेर कंप्लेनी दिल्ल्यो की जमीन आपली आनी साळगांवकार आपली म्हणटा तेन्ना तांकां कसलेंच थंय परमिशन दिवचें न्हू म्हणून. मायनिंग विशयावेल्यान आयतारा साली पिळगांवची ग्रामसभा मातशी तापली. मायनिंग येरादारी पावसांत बंद करपाक 8 दिसांचो वेळ दिला नाजाल्यार थळाव्यांनी रस्त्यार देवपाची शिटकावणी दिल्या. तशेंच सारमानस वाठारांत फ्लायओव्हर नाका अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केली. सारमानस फेरी सेवा जाग्यार घालात ही मागणी लेगीत ग्रामसभेत फुडें आयली. आम्ही आज 2 वर्सां जाली जी मायनिंग लागून अगेन्स्ट तेंचे जे खंयच्या डिपार्टमेंटान आमी लेटर करता जावं ते मागीर कलेक्टराचें ऑफिस आसूं डेप्युटी कलेक्टर आसूं डायरेक्टर ऑफ मायन्स आसूं पोल्युशन बोर्ड आसूं कोणूच आमच्या हेजेर लक्ष दिना. आनी फ्लायओव्हरचें कितें आहा तुमचें? फ्लायओव्हराचें आतां कितें जाल्लें आसा फ्लायओव्हर हो ते आतां
तेंच्यांनी फायल हांगा पंचायतीन दिल्लेली आसा लायसनाक, पूण ती जर फायल जर फाल्यां जर तो फ्लायओव्हर जालो जाल्यार आमी सारमनस कंप्लिटली काबार. कित्याक आयज इसी म्हणटा कितें की 200 मिटरा भितर जे मायनींग ट्रान्सपोर्ट आसता पळय ते जी मिनरल हें आसूंक जायना, कितें आसूंक जाय, घरां आसपाक जायना. जाल्यार आयज 90% जी घरां आसा सारमनच्या येयली ती 200 मिटरांनी येता आनी वड बेजीस ते आतां ते मायनींग चलयता आनी खंयच्या आदाराचेर ते आयज हेका फ्लायओव्हराक मागता. आयज फ्लायओव्हराक जर पंचायतीन परमिशन दिलें जाल्यार सारमनस काबार. त्या आदाराचेर 4 डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी इन्फॉर्म केल्लेले आसा, डायरेक्टर ऑफ मायन्स, कलेक्टर, RTO ट्रान्सपोर्ट आनी पंचायत तुमी एक्शन घेया म्हणून. पूण आयज 1 म्हयनो जालो सगळे जाण ते लेटर आपले फायलींत तशें दवरलेले आसा आनी कोणूच तेजेर एक्शन घेवंक वचना. कित्याक ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो, मायनींगचो ट्रान्सपोर्ट चालू आसा. जो पावसाचो माती रेबो सगळो जाता हेजेर आयज आमचें डिस्कशन जालें. सो डिस्कशनान अशें जालां की आमी आतां पंच जो सरपंच आमचो डेप्युटी सरपंच उमाकांत आसा हो लेटर फाल्यां परवां हेका दितलो, वेदांताक दितलो की ट्रान्सपोर्ट तेंच्यांनी बंद करचो म्हणून. सो हेका एक 8 दिसाचो पिरियड दिल्लो आसा आनी 8 दिसाच्या उपरांत जर कंपनीन कांय हें एक्शन ना घेतली आनी बंद दवरूंक ना ट्रान्सपोर्ट जाल्यार फूल बॉडी आनी जे लोकल्स आमचे आसतले हे तेजेर बंद करपाक आमी रस्त्यार देंवतले हें जालें. आनी जे आनीक बारीक बारीक प्रश्न कितें आसा हेजेर सोल्युशन ऑलरेडी जाल्लेले आसा. नायट शिफ्टीचो कितें विशय येयलो? नायट शिफ्टीचे म्हणजे जी सारमनस नायट शिफ्ट चलता थंय तो नायट शिफ्ट जी आसा हितून जवळ जवळ 200 मिटराचे भितर घरां आसा हांकां त्रास जाता आनी भुरग्यांची एग्जामी आसता आनी कितें आसा हे नायटीक जावन त्रास जाता म्हणून ती नायट सुद्दां बंद करपाचो हो असो एक डिसिजन हेंचे आमी पंचायतीक घेतलेले आसा आनी अवश्य ते म्हाका दिसता जावपाची अशें शक्यता आसा जातले. फ्लायओव्हर कितें विशय? फ्लायओव्हराचोय आमी डिमांड घातला की आमकां फ्लायओव्हर हो नाका. सगळे जाण तेच म्हणटा. तो म्हणटा आमचो सुनील म्हणटा की आपूण MLA कडेन फॉलोअप घेता, MLA फॉलोअप घेता. पूण आजून मेरेन काय डिस्कशन काय जायत ना. एकदा येयले कोण सुभाष फळदेसाय MLA परत आमचो MLA सगळे जाण गेले थंयसर तेंच्यांनी कितें डिस्कशन केलें तें आमकां अजून काय खबर ना. एक तर एक फेरी आनी दुसरी म्हणल्यार मायन ते आतां डिस्कशन जालें एक फेरी जर टायमार जर धरतलो सगळ्या फुडें न्हू जाल्यार कितकी धांवपळ जाता. ते खातीर गोंय करतलो जाल्यार रोड एक करतलो जाल्यार सकल मायनीची लायनी लायनी आसा परत रस्तो सकल हे आसा एक ट्रक वयता सकल तांबडे कपडे कामाक वयतना वयतना ते हे जाल्लें आसा थंय रस्त्यार. लोकांचो प्रोत्साहन मेळ्ळें आमकां. बरें 51 सुमार आसले आनी बरी चर्चा जाली. मेन म्हटल्यार कितें तेंचो इश्यू चड आसलो तो मायनींग जो रस्तो पळय जो डर्टी जाता ते फाटले फावट हांव दिसलो प्रेसाक उलयल्लो की ते SOP फॉलो करून तेंच्यांनी जर ट्रान्सफर केल्लो जाल्यार एक लोक सुद्दां तांकां बरो सपोर्ट करता. आतां पळय प्रत्येकाचें कितें आसा प्रत्येकाचें घराचो भायर सदांच आसता ते वाटेनसून आनी फेरीबोटीचे प्रवासी आहा तांकां असो त्रास जावंक येना. हे म्हाजे खरें पंचायतीचे वतीन हांव तेंचे हें करता म्हणजे म्हाका बरें दिसना तेंचें हें करपाक की ते स्मुथली तेंचें जावंक जाय ट्रान्सपोर्ट. आमी पंचायतीन आतां स्टेप घेतला. आमी जर ते रस्ते अशे डर्टी करून जर ट्रान्सपोर्ट करता जाल्यार आमी फाल्यां मंगळारा तांकां नोटीस दिवपाची आसा. तांकां आमकां कंपनी CC मामलेदार बाकीचे अदर्स हे आहा पळय ऑथॉरिटी आहा तांकां दितले आनी आमच्या वांगडा पब्लीक आमचे गांवचे सगळे बंधू येवन ट्रान्सपोर्ट बंद करपाचो असो आमी एक निश्चय धरला. तेन्ना कंपनी आतां चतुर्थी येयल्या चतुर्थीच्या लोकांक हे जॉब करप आसता तेन्ना लोकांक त्रास दिवचे न्हू ही सुद्दां म्हाजी तांकां एक विनंती आसा. ती तेंच्यांनी पाळचें कित्याक तेंच्यांनी आपलें पळोवन जनतेचें मातशें पळोवपाचें. फेरीचें म्हणजे प्रॉब्लम म्हणजे कितें तेंच्यांनी बरें मांडलें म्हणून तें फेरी जी मदीं एक क्रॉसींग करता पळय फेरी ती फेरी रावता ती दुसरी अलाव करता मागीर तो एंटर जाता भितर म्हणजे सानमानासून जुंया सायडीक म्हणजे टोका सायडीक. तें आतां कितें जाला तांकां सांगलां तेंच्यांनी डिमांड केला की ते म्हणटा कितें ज्यो बाराक घाली झाडां पाती मुळां भितून हें जालां तें जास्त कॅप्चर केला आनी थंय रॉक्स आहा आनी म्हाका डिसेटिंग सुद्दां करची पडटली. फाटीं आमदार आमचो आनी सुभाष फळदेसाय ही पाहणी केल्ली तेच्यान कांय इम्पॅक्ट जावंक ना. पूण तो हांव तांकां एक विनंती करता की माध्यमांतसून की
हो जर आमी लेटर फॉरवर्ड करतले हेतून आमच्या नेविगेशनान तर तेंच्यांनी तो सुटावो करचो आनी जेणे करून लोकांचो वाया वयता टायम पळय तो वाया वयचो ना अशें दिसता. आनी आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले